पर्पल फेस्टा निमतान गोवा क्रिकेट असोसिएशनान व्हीलचेअर क्रिकेट टोर्नामेंट आयोजित केल्लो। ह्या टोर्नामेंटाक गोंयचो पंगड धरून वट्ट 8 पंगड वांटेकार जाल्ले। ह्या सर्तीत दिल्ली आणि कर्नाटकाचो पंगड निमणे फेरयेत पावलो। दिल्लीचो पंगड ह्या क्रिकेट टोर्नामेंटात जैतिवंत जालो। जैतिवंत जाल्ल्या पंगडाचो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन भोवमान केलो। was a very exciting match. ज्या वेळाचेर हांव ग्राउंडार येवचे पयलू व्हीलचेअर क्रिकेट अशा तरेच्या मॅच जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो म्हज्या दोळे मुखार एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो। बट वॅन एक्चुअली आय हॅव विटनेस दीस मॅच अशें तरेन दिसलें की डायव करता आसतना तांच्यांनी कॅच धरिल्ले आसा, कशें बाउंड्री मारप, कशें फिल्डिंग करप, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी म्हणजेच अ प्रॉपर मॅन जनरल मनीस कसो खेळटा त्या पद्दतीन आज आमकां गेम आज पळोवपाक मेळिल्ले आसात। एंड इट्स अ व्हेरी थ्रिलिंग मॅच। आय कॉंग्रेच्युलेट टू द ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय एंड ऑल्सो द कमिशनर ऑफ दिस commission, disabled commission, Mr. Guru Prasad Avaskar, who has tirelessly put the effort for making this proposal all the players successful. And I congratulate Team Karnataka, Team Delhi, please come fast. All the participants to start with the presentation ceremony. Participate in this tournament. It is a very exciting game also. I have never witnessed a kind of wheelchair cricket tournament in the past. But this is a very a sport has been taken to the next level. This is the example, and this is a message to the every person, and especially to the perfect person, not with any kind of disability. Motivation and inspiring cricket match has been witnessed just